डेंग्यू नियंत्रणात हाडप फक्त प्रशासनाचेच काम न्हय, तर ही दर एकाची जबाबदारी आसा. दर एकान फुडाकार घेतलो तर हे जीव घेणे दुयेंस नियंत्रणात येतले, अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार उलयला. RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक. इवन जेन्ना कावन्सिलर आसतालो तेन्ना पासून हांव सांगता की डेंग्यू कंट्रोलान हाडप हें ऑथॉरिटीजाचेंच काम न्ही. हें सगळ्यांनी म्हणजे आसा स्वच्छता कशें ऑथॉरिटीचेंच काम न्ही. आज तुमी पळयता की प्रत्येक जाण हांगा हें आसा. तशें प्रत्येक जाणांनी सपोज आपणे इनिशिएटीव घेतलो जाल्यार डेंग्यू आमी नश्ट करूंक शकता. हांव पयलीं पसून सांगता की आमी ऑथॉरिटी आमचें काम करतलीच. आमी जाता इतलें आतां म्हजीच बायल कावन्सिलर आसा, तिणें 4 दीस पयलो ड्रायव्ह घेतलो, ताचे पयलो 8 दीस पयलो ड्रायव्ह घेतिल्लो आनी प्रत्येक घरांनी वचून तिणें खंय खंय हें आसा म्हणजे आतां पयलें की प्रत्येक कडेन डेंग्यू आसा. म्हणजे आमी लोकांनी मातशें एक शादूर जावपाक जाय आनी आपल्या घरा भोंवतणी सदांच सपोज एक 5 मिनटां बसून खंयची कुड्डी आसा, खंयची कट्टी आसा, नाल्यार खंयची बाटली आसा, उदक आसा, हे सगळें फ्रेश उदकानूच जावपाचें दुयेंस हें. सो हें सपोज आमी 5-5 मिनटां सगळ्यांनी एक इनिशिएटीव घेतला. आज जसो आमी इनिशिएटीव घेता तो सपोज प्रत्येक जाणांनी घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता डेंग्यूचें प्रमाण खूब कमी जातलें. हेल्थ डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी फॉगिंग करत आसा, खंय खंय टायर आसा, कितें आसा तें उबारत आसा. तरी सुद्दां बारीक बारीक स्पॉटार हांगा तुमी पळयलें थंय एक बाटली आसतली. सो प्रत्येक कडेन लक्ष वचना, तें लक्ष दवरपा खातीर सगळे लोकांनी इनवॉल्व जावपाक जाय. सपोज हें आज जीव घेणें दुयेंस 13 काय 14 जाणांनी एक्सपायर जाले. सो प्रत्येक जाणांनी आपली एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी धरून घरा भोंवतणी हो रिक्वेस्ट, हो तांकां फोर्स न्ही, हो रिक्वेस्ट आपल्या फॅमिली खातीर आपणें एक 5 मिनटां आपल्या घरा भोंवतणी रावंड मारलो आनी ताणें पळयलें खंय कुड्डी आसा, कट्टी आसा, कितें आसा आनी ती एम्प्टी केली जाल्यार डेंग्यूचें प्रमाण वाडूंकच जावपाक ना. आमी तें फॉगिंग करता ती सेकंड स्टेप, पूण आमी तांकां वाडूंकच दिवपाक जायना, तें ब्रिडींगूच जावपाक दिवपाक जायना. आनी त्या खातीर हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की जाता तितलें म्हणजे आनी आतां परतो तुमी वेदर पसून पळयलें आत्तां पावस आसा म्हणल्यार आत्तां वत आसा, तातूंत तें चड ब्रिडींग जाता. सो प्रत्येक जाणांनी 5-5 मिनटां सपोज एक सकाळी फुडें आपल्या घरा भोंवतणी पयलें कितें आसा जाल्यार म्हाका दिसता डेंग्यू हो हातूंतल्यान ना जातलो. जसो पोलियो ना जाला आनी कितें ना जाला तसो डेंग्यूय ना जातलो. Public participation is a must. पब्लीक पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट.